आयज एक इश्यू घेवन तुमच्या फुडें येयला. आमी आसा गवले भाट चिंबलान वॉर्ड 5 मरे वॉर्ड 5 आनी थोडे पार्ट 6 वॉर्ड 6 पडटा. सो सांगपाचें म्हणल्यार एक भुरग्यांचो एक इश्यू आसा. इतली लास्ट म्हाका दिसता 6 ते 1 वर्स जालें की हांगसर एक फेज जी लायट आसता न्हू ही 15 ते 20 घरां त्यांची रातची 2-2 दिसांनी नाल्यार 3-3 दिसांनी लायटूच नासता. तुम्ही पळोवंक शकता फाटले घर पळोवंक हिंगा लायट ना. दुसरो दाखव मातसो कॅमेरा. हेंची लायट ना. फुडें फूल स्ट्रेच तेंची लायट ना. अशें दाखय आता फुडली मदली लायटी असता बट एक फेजीस 10-15 घरांची लायटीच नसता. सो एक कोण कशें कितें करता ते मातशें हेंच्या भुरग्यांकडसून जाणून घेवया आनी तिका कितले त्रास जाता आनी कितले बेगीन लायट येता ते म्हणटा. आता फुडले आयज लायट गेली जाल्यार फाल्यां सकाळी येतली नाल्यार फाल्यां दनपारां येतली. आनी प्रॉब्लेम कितें जाता रातची जर लायट गेली घरातली जाल्यार हिंगा सारखे रस्ते सारखे ना. नॅरो रोड आसा आनी फोन कोणाक मारतली. इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट रातचो फोन घेयना. पंचायतीचो सेल आसता तो दिसाचोच आसता. 5 नंतर ते फोन घेयना. सो ताका लागून लोकांचे हिंगा हेजे भुरग्याचो टायम मागीर 9 जाता. 9 लागून येयना एक एकदां दुसरे दिसा येता. सो आमकां त्रास जाता. मोबायल चार्जिंगाक लावपाचो कामाचे येयलेले आसता. मोबायल आमचो स्विच ऑफ जावंक पावता. प्लस मागीर जेवणाक बीन त्रास जाता. आमकां कॅन्डल लावची पडटा. सो आमी म्हणटा अशें हेजेर लक्ष दिवचें. त्या 2-2 वरां 3-3 वरां लायटीच आसना. केन्ना 2-2 दिसांनी आसताच लायटीचे. सो तुमी अशें कितलो टायम म्हणून रावतले. तुमकां कितें दिसता तुमी कितें करूंक जाय. भुरग्यांनी कितें करूंक जाय. सरपंचान नाल्यार इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट कितें करूंक जाय. तेणी घेवंक जाय डिसिजन. आनी तुमी भुरगीं बी तुमची तिंका कितें त्रास जाता भुरग्यांक न्हिदपाक बी. हय लायट नाचे त्रास जातात न्हू. जवारी खाता हें जातात सगळे. आनी हे परत जाता काय एकूचदा जाता परत जाता हे. हय परत खुबदां वयतात न्हू. डेली आसतात वचत. आनी गेले एकदा आतां गेली जाल्यार केन्ना येता परत ती. येता न्हू 11-12 लागून. बरें थँक्यू. जाले 2 महिने जाले कंटिन्यू एक वीक तरी नासना लायट. 7 वचत जाल्यार सारकी 10-11 बीन जाता. मात तुमकां प्रॉब्लेम कितें फेस जाता. भुरगीं बीन आसता हिंगा ल्हान तिंगा मातशें प्रॉब्लेम जाता. प्रॉब्लेम आनी तुमी सरपंचाक सरपंचाचे काय सांगूं ना कंप्लेंट दिवंक ना. आनी दुसऱ्या वाड्यावयले लायटी आसता. एक फेसूच नासना ही सारकी. ओके डेलीच जाला एक फेस. यो उलय तू. आता हांव एक म्हणटा की हो सरपंच जो म्हणटा पळय तो आतां कितें आसता हे एरियेक म्हणटा आमचे लायट म्हणल्यार चड वयता म्हणटा. अरे जेन्ना तुमी प्रोजेक्ट करता पळय व्हडले प्रोजेक्ट करता पळय ते बिल्डिंगे बी बांदता तुमी. जे बिल्डिंगे बी तेन्ना बांदता पळय तुमी ते बिल्डिंगांक तुमी दिता तुमी. आनी आमचे पळय आमी एसटी लोक आहा पळय तोय अशी सरपंचूय एसटी अशी एसटी तोय एसटी. तो आतां समजता कितें आपूण हें म्हणून हें बामूण समजता हो सरपंच चंद्रकांत कुलकर्णी. पूण आतां हे डायवर्ट करता कोणाक व्हडले जे प्रोजेक्ट पळय ते करता पळय तिंकां ते डायवर्ट करता तुमी. आमचे बारीक लोकांचे तुमी चिंतिना. सो तुमी पयलो हे एरियेन गवले भाट म्हणटा थंयसर हे पर्टिक्युलर एरियेन हांकां लोकांक सगळ्यांक त्रास जाता. सो तेंचे एक डावट आहा तेंच्या मनान की व्हडल्यो बिल्डिंगी येयल्या फुडें तेंचे ऑपोजीट बिल्डिंग येयल्या तांकां लायट फूल आसता आनी हे इतले वर्सां हांगसर रावता तांकां आमची लायट जी आसता हेंचे स्थायीक लोकल लायट आहा ती तांकां डायवर्ट करता. आनी हे अशें ना की एकूच दीस जाता. हे फ्रिक्वेंटली जाता आनी रेग्युलरली जाता आनी भरपूर त्रास जाता. सो हेंच्यांनी डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट आनी पंचायतीन मातशें येवन पळोवपी. सरपंचाक हांगा 2 मिनटाची वाटा चलोन येवन पळोवंक जाता. ताका जर टायम मेळटा जाल्यार तेणी पळोवपाचें.